सोबीत आमचें गोंय, सुंदर आमचें गोंय. गोंय म्हळ्यार एक नैसर्गीक आविश्कार. गोंय आनी गोंयकारांचें नातें म्हळ्यार आवय आनी भुरग्याचें नातें. गोंयची भूंय आमकां खूब कितें शिकयता. गोंयकारांनी आदल्या जल्माक व्हड पुण्य केलां आसतलें जे गोंय जशा सुंदर राज्यान तांचो जल्म जाला. आज गोंयान खूब उदरगत जाल्या. आदले गोंय आनी आतांचें गोंय हाच्या मदीं खूब अंतर दिश्टी पडटा. उदरगत जाली तरी गोंयकारांचे आज कांय प्रश्न आसात. ह्या प्रश्नांक माची दिवपाक प्रुडंट मिडियान आवाज ही संकल्पना घडयली. गोंयान आज व्हड व्हड ब्रिज तयार जाल्या. ह्या ब्रिजांनी गांवांक तशेंच शहरांक एकठांय हाडल्या. जशा ब्रिजांनी गोंयकारांक एकठांय हाडल्या तशेंच गोंयकारांनी गोंयकारपणाचो एक ब्रिज तयार करून एकामेकाची काळजां जोडपाक जाय. आवाज कार्यावळ एक फक्त कार्यावळ नासून आमच्या खातीर समाजाक पळोवपाचे व वळखुपाचे एक साधन ठरली. आयच्या आवाज कार्यावळीन पळोवया गोंयच्या बदलपी रुपाचेर आवाज. नमस्कार आनी येवकार. हांव संकेत म्हापशेकार तुमचे काळजांतल्यान आवाज कार्यावळीन स्वागत करता. आवाज संवसारांत वेगळे वेगळे आवाज असतात. काय भितरले तशे काय भायले. पूण जो आवाज भितरल्यान येता तो खूब इफेक्टीव आसता. मनीस जगाचो आवाज आयकता पूण स्वतांतल्या मनाचो आवाज केन्नाच आयकना. मनशाची आज खूब उदरगत जाला. प्रत्येक मनशाच्या हातीन म्हारग म्हारग घडयाळी दिश्टी पडटा. मनशा कडेन म्हारग घडयाळी आसा पूण मनशा कडेन टायम ना. मनीस प्रत्येक वर्सा नवी स्मार्टफोन अपडेट करता पूण स्वताची स्मार्टनस आनी स्मार्ट डिसिजनां घेवपाक आज तो चुकता. अशें म्हणटात मनीस संवसारा कडेन फट उलोवपाक शकता पूण जेन्ना तो स्वता कडेन उलयता तेन्ना तो केन्नाच फट उलोवपाक शकना. स्वताचो आवाज तो केन्नाच ताका फट सांगिना. गोंय राज्य आज खूब बदल्ला. गोंय राज्यान आज खूब उदरगत पळोवपाक मेळटा. पूण गोंय राज्यान अशे कांय गांव आसात, कांय शहर आसात, थंय कांय लोकांचे व गोंयकारांचे कांय प्रश्न आसात. आयच्या आवाज कार्यावळीन जाणून घेवया बदलत्या गोंयच्या रुपाचेर एक आवाज. डेफिनेटली आता गोंयची फॉल्स ब्रँडिंग जावपा खातीर कांय कारणां अशीं आसा म्हाका दिसता. पयले सुवातेर म्हणल्यार कितें इंग्लिशीन एक म्हणणी आसा की आमी वी हॅव टेकन अ बीग जंप फ्रॉम फिशींग नेट टू इंटरनेट. आनी हातूंत भितर पळय फिशींग नेट टू इंटरनेट हे पळय मदलो पळय भाग उरला तो आमी विसरले. म्हणल्यार आमची जी पळय संस्कृताय आसा किंवा कल्चर जे आमी पळय म्हणटात हो वेगळोच आसा गोंयचो. पण आज गोंया अशें जाल्लें आसा की कसलीच फेस्तां जावं कसलीच जात्रा जावं काही गांवची जे पळय उदरगत जाता थंय आमी वेस्टर्न कल्चर आमी दोनूय हातांनी वेंग मारलेली आसा. आनी आमचो जो पळय कल्चर आसा तो आमी विसरून दिल्लो आसा. उदरगतीक अशें आमी घेवया की आमचो सांज्यांव जाता हो सांज्यांव आमी पयलो कसो करी. आनी आज जरी आमी पळयलें जायत जे जे कडेन सांज्यांव जाता थंय आमी रेन डान्स म्हणून करतात. काही उदकाचे टँकर हाडटात आनी काही डीजे म्युजीक लायतात. म्हणल्यार कितें जाला जो आमचो पळय जो संस्कृताय पळय आशिल्ली ती संस्कृताय आज आमी विक्रेक लायिल्ली आसा. पण जेन्ना तूं हो टँकर हाडटा, रेन डान्स करता आनी डीजे लायता हे आमचे संस्कृताय न्हू. ही आमचो कल्चर नाशिल्लोच. पण हो कल्चर तूं एडॉप्ट करता भायलो आनी ताजे वयल्यान कोण तरी एक बिझनस मॉड्यूल तयार केल्लो आसा आनी तातूंतल्यान पयशे करपाक सोदता. म्हणजे आमचो कल्चर जालो वेस्टर्नायज कल्चर जालो. पण वेर इज दॅट गोवन म्युजीक टुडे? आयज आमचे जे गोंयकार आसात आनीक एक 10-20 वर्सांनी असली परिस्थिती जातली की गोंयकारांनी गोंयकारांचे क्लब करचे पडटले. म्हणजे जे क्लबान आमी वचून गोंयकारां मेळटले, गोंयकाराचे म्युजीक आयकपाक शकतले, गोंयकार गोंयची वेवस्था गोंयचे कल्चर थंय आमकां मेळटले. असली परिस्थिती आमची पावतली. ही आमी बंद करपाक जाय. आनी जाता जाल्यार आमची गोंयची म्युजीक जावं गोंयचे संगीत इतले बरें आशिल्लें जे आज कांय फाटीशें उरलां तें फुडें हाडपाचें ट्राय करपाक जाय. आनीक हे मध्येंतल्यान म्हजी एक उलो आशिल्लो की आमचे जे जायते डीजे आसतात काय किंवा म्युजीक करणारे आसतात तांचे हे जे पळय वेस्टर्न म्युजीक जावं युरोपियन म्युजीक जे शेकांनी जावं रेस्टॉरंटांनी जेन्ना वाजता तेन्ना गोंयच्याय म्युजिकाक थंय जागो दिवचो. कारण जायते गोंयचे म्युजीक आसा जे आज लोकां पर्यंत पावना आनी हे पावयचे म्हणून म्हजो एक उलो. आय स्टील फील गोवा इज नॉट इन टू ड्रग्स बट देर आर पॉकेट्स
which are fully of drugs, and we need to control them. We need to change them to a better culture, and we need to tell people that Goa is not all that about, but Goa is beyond what we have seen Goa. आणि जरी तर आमकां जरी पर्यटक गोंया जरी पावोवपाक जाय आनी गोंयचें कल्चर दाखोवपाक जाय जाल्यार आमची टॅग लायन चेंज जावपाक जाय. We should tell people to come to Goa not for 3 nights. We should tell people to come to Goa for 7 nights. Make Goa as your destination for 7 nights. कित्याक जेन्ना एक टुरिस्ट गोंया येता 3 दिसां खातीर तो 3 दीस ताजे ते बिचीरूच काबार जातात. तो असो बिचीर बसता, बिचीर न्हांवता, कांय बिचीर कांय खावण खाता आनी असो बिची वयल्यान भोंवता म्हळ्यार 3 दीस थंय ताजे काबार जाता. तो जी हिंटरलँड्स गोंयची आसा जावं गोंयची जी संस्कृताय आसा जावं विलेजांनी जावं आमची गांवची संस्कृताय आसा ती पळोवपाक पावना. त्या खातीर आमी लोकांक जेन्ना गोंया आपयता पळय तेन्ना आमी सांगपाक जाय बाबा तूं गोंया येता तेन्ना एक 7 दीस यो, तेन्नाच तुका आमी बिचीच न्हू पूण आमी गोंयची पळय आनिकूय संस्कृताय आसा ती आमी तुका दाखोवपाक शकतले. खुबशे भुरगे अशे तरणाटे जे लंडन म्हण वतात, दे गो टू लंडन. म्हाका ताणी कोणी तरी सांगचें की बाबा हांव लंडन गेलो आनीक म्हाका पयशे अशेच मेवले, अशी सकत ना न्हू. पूण लंडन सुद्दां तरी कोणी गेलो जाय तो थंय 8 वरां ना तर किंवा 10 वरां काम करताच. पूण हीच तरी 10 वरां गोंया तरी कामान घातली जाय जाल्यारूय तूं तितलेच पयशेच कमावपाक शकता आनी तसोच बिझनस करूंक शकता. पूण आयज आमच्या गोंयकारां भितर कितें जाला की आमकां भायर वचपाक जाय ना. आशिल्ले पयले जेन्ना आमची ती संस्कृताय पयली जायत गोवन्स वेर नोन एज good butlers, Goans were known as good cooks, Goans were good bakers. But today, where are those good bakers? Today, where are those good cooks? Today, where are those good butlers? खंय गेले? आयज अशी परिस्थिती जाल्ली आसा गोंयांत सांगपाक म्हणल्यार अशें दिसता की जर तर तूं एक आज बीच शेकाचेर गेल जायत जाल्यार तुवें फीश करी ही नेपालीन कूक केल्ली तुका खावची पडटा. पण आज असं जाल्लें आहा की फीश करी करतलो जाल्यार तो आमचो गोंयकार ना. प्रत्येक शेकाचेर आमी नेपाली काय किंवा नॉर्थ इस्टाचे भुरगे आमी कामाक दवरले आसात आनी ह्या कामाक थोडे मालीक अशें म्हणटा की ते बरे कित्याक ते भरपूर काम करतात. पूण आमची गोंयकार पयलीं काम करनाशिल्ले, करताले. पूण आज कित्या खातीर करनात? आयजूच फेस्तां जालीं, आयजूच जात्रा जाल्यो, आयजूच कोणाची लग्नां जालीं, पयलीं जातालीं. सो आमी गोंयकारांनी चिंतपाक जाय की गोंया जर सांबाळटले आनी गोंया जरी वाडयतले जाल्यार आमी गोंया रावन काम करपाक जाय. आमी भायर वतात, आमी भायरूय तेंच काम करतात. आनी प्रत्येक जाण जे कोण लंडन वतात काय किंवा आनी खंय वतात ते आपणाचें घर साफ करतात. ताचे दे कॅनॉट अफोर्ड टू हॅव सम डॉमेस्टीक हेल्प टू कम एंड क्लीन देयर प्लेसीस देर. वेरएज वेन दे कम इन टू गोवा दे विल लूक फॉर डॉमेस्टीक हेल्प टू क्लीन देयर ओन हाउसेस. वाय? नाउ दिस आर द क्वेश्चन वेर एवरी गोवन हॅव टू थिंक अबाउट इट. If we want to protect Goa, Goan need to nurture Goa. If we want to raise Goa, then the Goans has to be in Goa. And whoever comes to Goa should respect my culture, should respect my identity, and should respect the state law. And he can be a citizen of this state. There's nothing wrong in that. But the question comes is that if somebody from Gujarat can come and survive here, why can't a Goan? If somebody from Delhi can come and run a businesses which are owned by the Goans, why can't Goans run those businesses? प्रत्येक गोंयकारांनी चिंतपा जाय आनी फुडें सरपा जाय. जश्यो आज गव्हर्मेंटाच्यो बी जायत्यो सबसिडी मेळटात त्योय घेवन तांणी होच धंदो तसोच दुसरोय धंदो तरी केलो जाय जाल्यार गोंया गोंयकार जियोवपाक शकता, खुशालकाय रावपाक शकता. आमचें गोंय जें आसा एक सगळ्याहून भारताचो जगांतलो एक सुंदर कुडको, व्हेरी ब्युटिफूल प्लेस ऑन अर्थ, हेवन ऑन अर्थ. पूण हें जें स्वर्ग आसा एक ग्रीन स्वर्ग तें आतां बदलत चल्लां म्हणजे जर तुमी कदंबा प्लॅटोचेच एक एग्जाम्पल घेया. कदंबा प्लॅटो जर गेले इतलें डिस्ट्रक्शन चल्लां आनी सगळे दिल्लीचे बॉम्बेचे सगळे बिल्डर्स हे सगळे इवन आमच्याय गोलचे बिल्डरांनी ते सगळो कदंबा प्लॅटो जाची नॅचरल हेरिटेज आशिल्ली ती काबार जायत चल्ल्या. हांव एक्चुअली TCP मिनिस्टर जो आसा विजय सरदेसाय तांकां अपील करता की हो कदंबा प्लॅटोचेर तुमी मेन ताजेर लक्ष दियात आनी दॅट स्टॉप ऑल द डिस्ट्रक्शन दॅट इज गोईंग ऑन इन द कदंबा प्लॅटो. आमकां जाणटेले आमकां सांगतात, म्हणजे आजो बी सांगतालो की गोवा वॉज रियली व्हेरी नायस. जे करप्शन नाशिल्लें, सगळें बरें पिसफूल आशिल्लें आनी गोंयकारूच आशिल्ले हांगा आनी सगळे कडेन ग्रीनरी हें सगळें. पूण आतां हें सगळें बदलत चल्लां. एक्चुअली युथूय आतां येतात खूब फुडें
पूण हांव तांकां अपील करता की युथांनी फुडें येवन गोंय हें सांबाळपाक जाय. जंय खंय गोंयचें डिस्ट्रक्शन चलता, CRZ वायलेशन्स, मागीर हॉटेल प्रोजेक्ट्स येतात, मेगा कमर्शियल हे प्रोजेक्ट्स येतात व्हडले व्हडले, दोंगर कापून, शेतां पुरोवन, बांयां पुरोवन, सगळे कडेन जें चल्लां तें स्टॉप जावपाक जाय. आनी TCP जे डिपार्टमेंट आसा तांचो रोल व्हेरी इम्पॉर्टंट. द TCP मिनिस्टर शूड लूक इन टू इट अँड स्टॉप ऑल दीस वॉट इज हॅपनिंग. जर आतां पळयलें तर गोंयकार तुका दिसत ना, कोंकणी आयकुपाकूच मेळना, सगळे कडेन भायले भायले भायले, सगळे कडेन भायले. इवन जॉब्स सगळे भायल्याच लोकांक वता. ओपिनियन पोल जालो 1967 तो फर्स्ट गव्हर्मेंट आशिल्लो MGP गव्हर्मेंट, दे वॉन्टेड टू मर्ज गोवा विथ महाराष्ट्रा. तेन्ना ओपिनियन पोलाचें हें गोल्डन जुबली वर तांणी स्टॉप करून, जे आमचे ओपिनियन पोलाचे लिडर आशिल्ले जॅक सिकेरा, इराज्मो, उदय भेंब्रे, हे सगळ्यांनी स्टॉप करून, विक्टोरिया फर्नांडीस, ते गोंय वाठावलें. हें गोंय वाठावलें प्लस फ्रिडम स्ट्रगलान पाळाराया मापारी सारके आनी अशे कितलेशेच भुरगे मेले. कर्नाल सिंगा सारको भुरगो मेलो पंजाबीन. हे सगळे तांणी वाटावन दवरले. ते कित्या खातीर? सो दॅट आमी फ्रिडम भोगतात, आमी जे फ्रिडम भोगतात ते तांच्या त्यागा खातीर, तांच्या सॅक्रिफायसा खातीर. म्हणून आमचे जे यूथ आसा ताचे तांणी फुडें येवपाक जाय. गोंय हें फुडें फ्युचर जनरेशना खातीर आमी वाटावन दवरपाक जाय. पूण आतां जे सगळ्या कडेन लोक वाटेर थुकतात, गार्बेज उडयतात, ही आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्टॉप दीस. हांव अपील करता गव्हर्मेंटाक की गार्बेज पॉलिसींग इंट्रोड्यूस करात. एक्चुअली आय हॅड अपील टू द मेयर ऑफ पणजी, सुरेन फुर्तादो, की गार्बेज पॉलिसींग तुमी करात. की गार्बेज पॉलिसींग ट्रॅफिक ऑफेंडरांक फायन दितात. वी इंडियन्स लर्न ओन्ली थ्रू फायन्स. आतां गार्बेज जे कोण ऑफेंडर्स आसा तांकां फायन घालात तुमी, तेन्नाच वी वील स्टॉप थ्रोईंग गार्बेज. हे सगळे कडेन लिटरिंग आनी डर्टी, जे सुंदर जे स्वर्ग आशिल्लें ते डिस्ट्रॉय जायत चल्ला. वी हॅव टू सेव इट. वी आर डन सो मेनी आंदोलन्स. ते माड मारपाक सोदताले, आमी सेव कोकोनट चिपको आंदोलन केलें. आमचो हेरिटेज मुवमेंट आसा. वी आर ट्रायंग आवर बेस्ट टू सेव. आय अपील टू द यूथ टू कम फॉरवर्ड अँड सी दॅट तुमी व्हडली आंदोलनां करपाची गरज ना. इन अ स्मॉल वे जो कोण गार्बेज उडयता ताका स्टॉप करपाचो तुमी स्वता गार्बेज उडोवपाची ना. हें सगळें जर प्रिजर्व केलें, झाड कोण मारता ताजेर प्रोटेस्ट करात. सगळे कडेन जे डिस्ट्रक्शन चल्लां, आमी किल्ल्यांचेर वता, फोर्टांचेर वतात, थंय आपली नांवां बरयतात. आमी केन्ना, दीस इज कंप्लिटली लॅक ऑफ सिवीक डिसिप्लीन जो आमची भारतान आसा, इंडियेन आसा. इंडिया इज सच अ ब्युटिफूल कंट्री. वी हॅव इनहेरिटेड अ ग्रेट कल्चर एंड हेरिटेज, पण आमकां ताजो मात्तूय रिस्पेक्ट ना. इन गोवा वी आर ब्लेस्ड टू बी गोवन्स. We have inherited a beautiful land called Goa, but we are not preserving it. We are littering the place. आणि जितले बिल्डर्स काबार करपाक उठल्या विथ कनेक्शन, विथ नॅक्सस विथ द पॉलिटिशियन्स, करप्शन सगळे कडेन, आनी सगळे कडेन डिस्ट्रक्शन चल्लां. आमकां कितल्याक जाय इतल्यो बिल्डिंगो, कितल्यो म्हणून बिल्डिंगो एलाव करपाच्यो, कितले मेगा प्रोजेक्ट्स, कदंबा प्लेटो कंप्लीट काबार करून उडयला. सो हे सगळें खंय तरी स्टॉप जावपाक जाय. आय अपील टू द TCP मिनिस्टर, ओके, टू स्टॉप दिस. सो युनायटेड गोवन फावंडेशनाचो एक मेंबर कसो आज हांगा हांव हाजीर आसा आनी सांगूंक सोदतां की आमी आमचो गोंयकारपणाचो पाळो कसो करता पळयतो. आमी जायते गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटांनी आमचें इन्व्हेस्टिगेशन मांडटात आनी कितें एक्सपोजर्स रिलेटेड टू बॅड गव्हर्नन्स आसा ते आमी डिपार्टमेंटल एक्शना खातीर घालताय बी. आमचें काम तुमी संपता, पूण पुरे काम संपना, कित्याक आमी फॉलोअप करीत आसतात. थोड्यो गोश्ट आसता की डिपार्टमेंटल फ्लॉजां खातीर मुखार वचून मुखार पावना. पूण युनायटेड गोवन फावंडेशन हांचो गोंयकारपणाचो मेन मुद्दो आसा की आमी गोंयकारां पासत कितें बऱ्याक पडटलें आनी वायटाक पडटा, जें गव्हर्मेंट डिसिजन घेवन करता, डिपार्टमेंट्स वायट करता वो सारके कायद्या प्रमाणे काम चलयना, असल्या जाग्यान भोंवून आमी इन्क्वायरीज करून एक्सपोज करतात. हो आमचो युनायटेड गोवन फावंडेशनाचो एक मिशन जावन आसा, जो आमी गोंयकारां पासत भेटयलो आसा. डेव्हलपमेंट म्हणली जाण एकल्याची जिवितांत उदरगत आसपाक जाय. पळोवपाक जाय तुमी तुमच्या शेजऱ्यां मदें, तुमचे गांवकारां मदें, शेजारच्या गांवांमध्ये उदरगतीन कितलो गोंयकार मनीस वयर वयता पळयतो. आज अशें जावन गेल्लें आसा की आमचे गोंयकार भाव आनी भयणां जी आसात तांकां उदरगती खातीर जायत्यो आडकोड्यो आयिल्ल्यो आसा जाल्यार समजना, पूण जायतो लोक मायग्रेट जावन भायर सरलो आसला.
सो हे जायना जाच्याक आमीच आमचे खातीर वावर कोमेस करूंक जाय, आमीच एकामेकाक सांगात दिवन सपोर्ट दिवन वयर कारूंक शिकोवंक जाय आमी. एकवट ही अशी ताक आसा जी मनशाची मनां तशेंच काळजां जोडपाचें काम करता. अस्नोड्या गांवचो विकास जावचो, लोकांचे प्रश्न सुटचे म्हूण अस्नोडच्या गांवच्या तरणाट्यांनी अस्नोडा एकवट ही मोहीम चलिल्या. गोंयच्या प्रत्येक गांवांत अशें फुडें सरून काम करपाची आज गरज आसा. जाणून घेवया तांचो आवाज. अस्नोडा एकवट ही जी आमी अस्नोड्या खातीर एकवट ही संस्था उबी केल्ली आसा, हेचो मेन एम म्हणजे गांवच्या लोकांची सेवा करप आसतली. गांवचे जे अडचणी आसा, लोकां खातीर ज्यो समस्या येता, ह्यो समस्या एक एकदां तो मनीस फुडें येवन त्यो करूं शकना. तेका लागून आयज आमी अस्नोडचे 9 वॉर्ड जे आहा, ह्या 9 वॉर्डाचे लोक एके कडेन येवन ही अस्नोडा एकवट ही उबी केल्लेली आसा. आनी ह्या अस्नोडा एकवटचो आमचो मेन एम म्हणजे कितें आसा तर गांवच्या लोकांक आमी पळयता की गांवच्या लोकांच्यो खुबश्यो समस्या आसा. सरकाराच्यो वेगवेगळ्यो ज्यो स्किमी आसता, त्यो स्किमी ज्यो आसा त्यो सामान्य मनीस जो आसा तेंच्या पर्यंत पावना. गांवचे लोक त्यो गरिबा खातीर ज्यो सरकाराच्यो स्किमी आसता, पूण गरिबाचो तेका त्यो पेपर वर्क जावंक ते पेपर वर्क फुडें व्हरपाक कळना. तेन्ना ह्या ऑफिसान गांवच्या लोकां खातीर सगळे तरेच्यो स्किमी हांगासर तेंच्यांनी ते स्किमीची जे फॉर्म्स आसतली ती फॉर्मां तांकां हांगासर मेळटली. तेंच्यांनी हांगासर येवन जांकां कसली स्कीम करूंक जाय ती फक्त सांगपाची आनी जे कितें डॉक्युमेंट्स लागतले ते तेंच्यांनी हाडून दिवपाचे. बाकी सगळी जी स्किमीचे जे फायल तयार करून ती वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटान व्हरून दिवपाचे आमचे अस्नोडा एकवटचे काम आसतले. आमचो स्वातंत्र्य सैनीक बाळा मापारी जेणी गोंयच्या स्वातंत्र्या खातीर जे बलिदान दिले, जो सुपुत्र आसलो आमच्या अस्नोडा गांवचो, हेका आमचो आयडल म्हणजे तेका एक आमचो आदर्श धरून त्यांचे विचार घेवन अशा तरेचे समाजसेवक ज्यांच्यांनी समाजा खातीर, देशा खातीर, राज्या खातीर जे बरे योगदान दिल्ले आसा, अशा तरेचे लोकांचे विचार घेवन आमी ही संघटना फुडें व्हरपाक फुडें सरलेले आसा. जे आमचें गोंय काही वर्सां पयलीं आशिल्लें तशें गोंय ना. आतां गोंय दिसान दीस बदलत आसा. सगळे व्हडले व्हडले बिल्डिंग्स येता, हांगा सगळे रस्ते व्हडले जाता, गाडयो दिसान दीस वाडत आसा. आज तुमी पळयशात जाल्यार एका फॅमिलीन 8-10 लोक आसतले आनी एक मोटरसायकल आसताली. त्या जाग्यार आतां 4 मनशांची फॅमिलीन आज 2 कार आसता, सेपरेट मोटरसायकल आसता. सो हेजो सगळ्याचो खंय तरी रस्त्यार भार पडला आनी हेजो जे आयज जे ट्रॅफीक कंजेशन जाला, जे हें जालां हे सगळ्या खातीर. सो म्हाका दिसता आमी गोंयकारांनी सगळ्यांनी जेन्ना एक 2 व्हिलरान काम जाता, म्हणजे आमचे कडेन 4 व्हिलर आसात, पूण म्हाका लागींच वचपाक जाय बाजारान, जाल्यार इफ पॉसिबल हांव 2 व्हिलरान वचून येवपाक शकता जाल्यार 2 व्हिलर वापरपाक जाय. 4 व्हिलर खंय जायी तेन्नाच वापरपाची. वचचे पयलीं विचार करपाक जाय आपूण ज्या जाग्यार वचपाचो आसा थंय पार्किंग आसा काय आपल्याक रस्त्यार मदींच खंय तरी दवरची पडटली, जेणे करून तुजे गाडयेकूय त्रास आसा तुका आनी दुसऱ्याकूय त्रास आसा. हे सगळे विचार करून जसो काळ बदलता तशें आमी बदलोवपाक जाय. प्रत्येकान विचार करपाची गरज आसा आपूण कितें करता हेच्या खातीर आनी म्हाजे कडल्यान हे बदलत्या गोंयान हांव कसो बदलतलो बऱ्या खातीर, प्रत्येकान विचार करपाची आज गरज आसा. गोंयचें नांव व्हड करून ल्हान जाले महान, बणखणीची देवळां जाली, बणखणीची देवळां जाली, लामण दिवे प्राण, बणखणीची देवळां जाली, लामण दिवे प्राण. गोंयचें नांव व्हड करून ल्हान जाले महान. रक्ताचें तेल करून, रक्ताचें तेल करून रात जागयली, ताणी रात जागयली. रगताचें तेल करून रात जागयली, ताणी रात जागयली. संसाराची शांत करून, संसाराची शांत करून तान भागयली. त्रास भोगले म्हणून विचारला न्ही,
तेन्ना म्हाका सांगान हें दिसता कितें भोगूंक ना तें विचारल्यार तुमी बरें आशिल्ले. जावं एनीवे धरलें म्हणटा हांव त्या वेळार 14 वर्सांचो आशिल्लो आनी धरून म्हाका घालो. मागीर आमचे खूब जाण आशिल्ले तांकांय घाले, आगोवात घाले, टॉर्चर खूब केले. केले म्हणजे कितले कल्पना करून तुमकां सांगूंक ना आनी तुमकां आतांच्या हातून तें समजचें ना कितले टॉर्चर जाल्ले. थंयसर पुर्तुगेजाच्या तेंपार तेन्ना एक मेथड बाबा सिस्टमॅटिकली इंटरोगेशन आय मायसेल्फ हॅज बिकम, तुमी जाणात हांव IGPचे पदार सुद्दां एक आमची एक आर्ट म्हणून उरता पुलिसांची इंटरोगेशन आनी काडप कशें वर्डाक बी कसो धरप आनी ताका कन्फेस करप. हांगा तशें नाशिल्लें. हांचे पुर्तुगेजांचे म्हणजे कितें एकूच मार्ग मार 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 बदड 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 आनी ताच्या तोंडानसून मागीर कितें येता तें घेवन कन्फेशन म्हणून एक करप. बट अशा रितीनसून आमी गेले. मागीर आमकां रेजमाक धाडले, आगोवाक धाडले आनी हांव अशे रितीन 4 वर्सां तुरुंगांत उरलो आगोवात आनी रेजमाक. हांवें पळपाचे प्रयत्न केले दोनदा. एकदां रेजमाकचे वयल्या 18 वर्सून उडकी मारली जवळ जवळ 40 ते 50 मिटर सकयल पकडलो मारलो आनी आमकां डिपोर्ट करपाचें आसलें आफ्रिकेक. तर मारल्या उपरांत पुन्हा आनीक छळ जालो म्हजो. तांची ती ब्लॅक सेल म्हणून आसता किंवा रूमच्या कोठडीन कांयच तुका येना, काळो काळत्या हातून दवरचें अशी म्हज्या वाट्याक खूबदां येताली. बिकॉज म्हजो पिंडूच असो आशिल्लो की हांव सगळो तो अन्याय बी जाता तो पळोवंक शकनासलो. अशा रितीन गोवा मुक्त केला. आमचेच जवळ जवळ गोंयचे भुरगे तरणाटे जवळ जवळ 40 जाण एक्चुअली मेले, एक्चुअली गुळयो खावन आनी टॉर्चरांत. हे कोणाक गोंयकारांक खूब गोंयकारांक कमी खबर ना. हे आमचे भाव आमचे हे सगळे बाळा देसाय बापू गांव धरून ते सगळे खूब जाण अशे एक्चुअल तांच्या मारान किंवा गुळये खावन मेले. अशें म्हणजे तांणी जे केल्लें तें सांगपाकूच तुमकां आनी अजाप दिसतलें तुमकां तें खरें दिसचें ना आयच्या हातून. अशें आनीक जावंक शकतालें काय म्हणून कल्पनेच्या भायर इतलें हें जातालें. पण आमी माघार घेतली ना. आमच्या भायर आमी जें समजताले स्वातंत्र्य गोंय म्हणून आनी कितें आमी लोकांक दितलें म्हणून तें आमचें स्वप्न खरोखरच भंगलां. आयज आमी गोंयकार हाव बीन आवटनंबर्ड कितलेशेच पटीन. आमी जर 7-1 लाख आसा जायत असो आदमास करतात जाल्यार हांगासरले आनीक 17 लाख किंवा चडूच भायले येतात. तुमी आयज रेल्वेच्या प्लॅटफॉर्मार वशी किंवा बस स्टँडार वशी तुमकां दिसतले की लोंढेचे लोंढे भायरसून हांगा येतात. गोंयच्या भुरग्यांक आयज जॉब ना, कितें करचें आनी कितें ना म्हूण तांकां कन्फ्यूज जाल्या. बऱ्याचशा जाणांनी पुर्तुगेज पासपोर्ट म्हणून भायर गेल्यात. म्हणटकूच ही अधोगती आनी कितें जाल्या ती आमी थांबोवंक जाय. गोंयचें नांव इतलें पिड्ड्यार जावंक लागलां की गोंय म्हणजे प्रॉस्टिट्यूशन, ड्रग्स आनी जुगार ह्या हातूंत सगळें आमी बंद जाताले. अशें केन्नाच जावंक नासलें आनी म्हाका दिसता इतली वायट स्थिती आनी खंयच्याच भागांत ना हिंदुस्थानांतल्या. ही गोंयाच्याच आमच्या नशिबान आयल्या. दुर्दैव आमकां दिसता, वायट दिसता. गोंयकारांक आमच्या भुरग्यांक दिशा खंयची दितली आमी? तांकां जर जॉब ना जाल्यार तांणी करचें कितें? ते वायट मार्गाक वतले. तरी सोशीक आसा हांगासरले लोक म्हणून रावल्या. हीच जर परिस्थिती आनी खंयच्या हातून उरली देशांत जाल्यार व्हडले व्हडले बंड जाता आशिल्ले, मारता आशिल्ले तांकां. पण गोंयांत एकट्या एका कोणा भायल्या हांकां मारूंक ना. तुमी आमचे जॉब व्हेले, तुमी आमचे फुडें सगळं न्ही केलें ना. तर हें आमी समजूंक जाय. गोवा गव्हर्मेंटानूय समजूंक जाय, सगळ्यांनी समजूंक जाय. ही स्थिती कितें तरी हाका उपाय काडूंक जाय.
फर्स्ट म्हणजे भायले जे लोंडे येता ते सगळे थांबोंक जाय. गोंयच्या स्वातंत्र्या पयलीं ही झोपडपट्टी नाशिल्ली. आयज एक ओपन जागो उरना, सगळी झोपडपट्टी तयार. आनी वेश्यावसाय, ड्रग आनी कितें म्हणून ना, सगळे जे घाण म्हणून जी आसा ती गोंयांत पावल्या. बरोबर न्ही. आमी आमच्या भुरग्यांक पुन्हा दिशा दिवंक जाय. आनी हांव एक भुरग्यांक सांगूंक सोदता आयच्या हांकां की तुमी डॅरिंग करूंक जाय. जो कोण डॅर करिना ताका आयुश्यांत किंवा ते कांयच मेळना. यू हॅव टू डॅर युअरसेल्फ. कितें हातून बाबा धोको नाका, म्हाका भंय दिसता, हें नाका, तें न्ही वचूंक जाय. आर्मीत वचूंक जाय, बाकीच्या हातून वचूंक जाय. हे एक तुमी एक स्वातंत्र्य आमकां कितले सेंचुरीज आफ्टर सेंचुरीज गुलामगिरीन रावून मेळ्ळां. तें राखपाचें काम तुमचें. त्या खातीर तुमी तयार जावंक जाय. तुमी म्हणजे फक्त हांगासरले नागरीक म्हणून न्ही, नागरिकांची कर्तव्याय जाणा जावंक जाय. देश आमचो स्ट्रॉंग करूंक जाय, नाजाल्यार आमचो तगपय ना. आनी हे बाकीचे सगळे गोंयचे सांबाळून, इंट्रस्ट सांबाळून, गोंयची केदी बाकी तशी पळोवंक गेल्यार आमची केदी संस्कृती आनी केदी मोठी आसा. पण खंय आतां ती लोप जावंक लागले आसा. आतां सगळे हाका कमर्शियलिझम जातलो. आनी सगळ्या कडेन लोक पळयतात ते कितें पयसो आसा रे, ताचे कडेन पयसो, आनी तो खंयच्याय हातून वायट कर्मान जमयता. दीस इज रॉंग. आमची केदी मोठी परंपरा आशिल्ली, केदी मोठी हें आसा ती राखूंक जाय आनी गोंय वयर काडूंक जाय. प्रत्येक नागरिकाचें कर्तव्य उरता की आपलो देश आपणे वयर काडूंक जाय. आनी कसो तर पॅट्रियोटिझम इज द बेस्ट रिलीजन. हांव तरी समजता पॅट्रियोटिझम इज द बेस्ट रिलीजन आनी ऑल ऑफ अस मस्ट फॉलो दॅट. पॅट्रियोटिझम जर ना जाल्यार कांय ना अशें हांव समजता. देश प्रेम म्हणटा तें अशें येवंकूच जाय, ना जाल्यार जायना, नाजाल्यार ताका येना. आनी मागीरूच आमकां सगळें मेळटलें. म्हाका इतलेंच सांगपाचें दिसता तरणाट्यांक, तुमी खेळा, हें करा देशाक, पण देशाचें दवरा फुडें, दोळ्या फुडें स्वप्न. देश हांव कसो वयर काडटलो हें प्रत्येकाच्या मनान जावंक जाय. जर आमच्यान पॅट्रियोटिझम ना जाल्यार आमी पुन्हा गुलाम जातले. मागीर ते देशाचे ऑथॉरिटींचे गुलाम जायत, नाल्यार आनी कोणाचे जाय. पण हें करूंक जाय, राखूंक जाय आमी. हे इतल्या त्यागान, इतल्या हांच्या हातून जे स्वातंत्र्य मेळ्ळां तें तरी राख. इतलेंच म्हाका सांगपाचें. जय हिंद. आवाज कार्यावळीचो मुखेल हेतू म्हळ्यार गोंय आनी गोंयकारांक एकठांय करपाचो. गोंय आनी गोंयकारांचे विशय घेवन एक इमोशनल कनेक्ट जोडपाचो. आवाज कार्यावळीच्या माध्यमान आवाज टिमीक गोंयचे गांव तशेंच शहर भोंवपाची एक संद मेळ्ळी. गोंयकारांचे प्रश्न, गोंयकारांचे इमोशन, गोंयकारांचे विचार व गोंयकारांचे आवाज अणभवपाची एक संद मेळ्ळी. आवाज कार्यावळीच्या निमतान आमी खूब कितें शिकले. जिवनाक पळोवपाची एक नवी संद मेळ्ळी, एक नवी नजर मेळ्ळी. आवाज कार्यावळ पळयतना केन्ना आमी कोणाचें दुख्ख पळोवन रडले, तर केन्ना प्रेरणा दिवपी काणयेन आमकां इन्स्पायर केले. आवाज कार्यावळीचो पयलो सिजन सोंपता, पूण आवाज कार्यावळींतसून आयिल्ली प्रेरणा शक्ती आनी इमोशनल कनेक्ट सोंपोवंक दिवं नाका. तर गोंयकारांनो, मेळुया सेकंड सिजनान नवीन विशय, नवीन आवाज, नवीन प्रश्न घेवन. पूण गोंयकारांचो आवाज आमच्या वेबसायटीचेर कायम आसतलो. तुमी आवाज कार्यावळीचे आदले एपिसोड आमच्या वेबसायटीर म्हळ्यार www.prudentmedia.in ह्या वेबसायटीचेर पळोवपाक शकता. तो पर्यंत देव बरें करूं आनी आयकत रावात आवाज.